नमस्कार, दनपारच्या खबरान अपर्णा बडेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. हायकोर्टाचे जुईज एप्रिलाक स्मार्ट सिटीचे कामाचे इन्स्पेक्शन करतले. स्मार्ट सिटी कामाचो स्टेटस रिपोर्ट हायकोर्टाकडेन पावला. तातूंत 30 जून मेरेन काम जावंक जाय म्हणून बरयला. 31 मे मेरेन काम सोंपयताच सरकाराची कोर्टाक जाप. आज प्रदूषण नियंत्रण मंडळ इन्स्पेक्शन करता. हायकोर्टाचे खंडपीठ जुईजाच्या इन्स्पेक्शना उपरांत 2 एप्रिलाक प्रदूषणा आड याचिकेचेर सुनावणी घेतली. हायकोर्टाक स्मार्ट सिटीचे कामाचो स्टेटस रिपोर्ट कामाचो चार्ट पावलो. ह्या रिपोर्टा प्रमाण चडशे काम 30 जून मेरेन सोंपपाचे जाल्यार सरकारान 31 मे मेरेन सोंपयताच म्हूण कोर्टाक उतर दिला. स्मार्ट सिटीचे कामाक लागून जावपी धुल्ल प्रदूषणाचेर पणजेंतल्या लोकांनी घाल्ले याचिकेचेर सुनावणी जाली. गव्हर्मेंटान स्टेटस रिपोर्ट कोर्टान दवरला, प्लेस केला आनी त्या स्टेटस रिपोर्टा प्रमाणे खुबशे वर्क्स पेंडींग आसा, पण तांणी स्टेटस अपडेट दिला. स्टेटस रिपोर्टा प्रमाणे 30 जून पर्यंत चडशे काम कंप्लीट जावपाक जाय. बट गव्हर्मेंटान असोय स्टेटमेंट केला की तांणी डिरेक्टिव्ज इश्यू केल्या की द वर्क शूड बी कंप्लीटेड बाय 31 मे एज फार एज पॉसिबल. सो द हायकोर्ट आनी ते कॉग्निझन्स घेतला त्या स्टेटमेंटाचो. स्वता जुईजांनी स्मार्ट सिटीचे इन्स्पेक्शन करपाचे थारायला. 1 एप्रिलाक इन्स्पेक्शन, 2 तारखेक सुनावणी. ताचे पयलीं फाल्यां प्रदूषण नियंत्रण मंडळ इन्स्पेक्शन करतले. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय सांगला की ते फाल्यां इन्स्पेक्ट करून डस्ट पोल्युशन कितले लेवल्स आसा ते पळोवपाक जाय आनी ताणें सजेस्ट करपाक जाय की वॉट मेजर्स आर टू बी पुट इन प्लेस सो दॅट द डस्ट पोल्युशन इज ब्रॉट इन कंट्रोल. हायकोर्टान हे म्हणला की डेटा कलेक्ट कर म्हणला आनी ताजेर मेजर सजेस्ट कर म्हणला. दुसरें म्हणल्यार 1 तारखेक कितें जजीस वचपाचें आसा पळोवपाक. ते ऑर्डरीन येतलें अशें तांणी सजेस्ट केलां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. बीजेपीची दक्षिण गोय प्रचार मोहीम सुरू. वास्को दामबाबाक नाल्ल दवरून दक्षिण गोय उमेदवार पल्लवी धेपेन प्रचाराक सुरवात केली. वास्को आणि दाबोळे मतदारसंघातल्या लोकांकडे गाठी भेटी. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष म्हणटा मोदीच्या 400 पारांत गोयचे दोनूय सीट आसतलेच. आज 2 मतदारसंघ दाबोळी आणि वास्को, फाल्यां मागीर फोंडा आणि शिरोडा आणि त्यामुळे 5 एप्रिल पर्यंत आम्ही संपूर्ण 20 मतदारसंघा भितर तुजो दौरो जातलो. त्या दौऱ्या दरम्यान आम्ही प्रामुख्यान आमच्या सगळे प्रमुख कार्यकर्ते हांचे बरोबर तुजी मिटींग आसतली. सगळ्यांक तिचे इंट्रोडक्शन आणि परत मागीर नॉमिनेशन फायल करच्या पयलीं आनी जो दौरो जातलो 2 वेळार ते दौरे लोकांक मेळप, पब्लीक वगैरे सगळे आसतले. आणि त्यामुळे संपूर्ण उत्तर गोंय, दक्षिण गोंया भितर ही संपूर्ण हाच्या भितर म्हळ्यार आज त्याच्या बरोबर हांव आसा, आमचे आमदार आसात, आमचे सुवर्णा तेंडुलकर आमची ह्या दक्षिण गोंयची जिल्हाध्यक्ष आणि सगळे आमचे प्रमुख सगळे कार्यकर्ते आज आसात. लोकांनी ठरयल्लें आसा तो देश फुडें व्हरूंक जाय आसत जाल्यार केवळ आनी केवळ नरेंद्र मोदी शिवाय पर्याय ना. आनी जे आमी 400+ म्हणटात त्या 400+ भितर भारतीय जनता पार्टीचे 2 सीट आसतले आनी गोंया भितर गोंयची जनता 100% रिजल्ट हो भारतीय जनता पार्टी गोंयच्यान दितलो. आज आमी दामबाबाचे आशिर्वाद दर्शन घेवपाक आयल्या आनी हांव दामबाबा कडेन मागता की सगळ्या गोंयकारांक खूब आयुश्य आरोग्य दिवचें, सगळ्यांचे देव बरें करूं. जय गोवा, जय भारत. पुराय संवसारा बरोबर गोंयानूय क्रिस्तांवांनी मॉन्दी थर्सडे भक्तिभावान पाळ्ळो. जेजूचो निमण्या जेवणाचो दीस म्हूण गूड फ्रायडे आदलो ब्रेस्तार पाळटात. जेजूच्या मानवतावादाचे स्मरण म्हूण क्रिस्ती धर्मगुरू 12 जाणांचे पांय धुता. उपरांत ते राती कडेन तांकां खुरसार मारिल्लो. We are in the Holy Week, and today we enter into Easter Triduum, or the Sacred Triduum. These are the most important days in the life of the Church, or the whole liturgical year. Here we commemorate the Passion, death, and resurrection of the Lord. The Lord came to this world to die so that we may live. By dying on the cross, He destroyed our death, and by rising, He restored our life. Today is Maundy Thursday, and we celebrate the intimate and passionate love of Jesus. Latin word mandatum, which means commandment. Jesus gave us a new commandment. Love one another just as I have loved you. So the model for us is Jesus himself.
We are called to grow in this consciousness and conviction to carry out the command of the Lord. The other two events of the great importance today are institution of the Eucharist and the priesthood. फाल्यां गुड फ्रायडेच्या फाटभुंयेर क्रॉस बन्स म्हळ्यार उणे घेवंक लोकांची बेकरींनी गर्दी. पारंपारीक बेकरीकार म्हणटा सगळे उणे खंय हातान तयार करता. ताचे पुठाचो खुरीस. गुड फ्रायडेक उण्यांक बरो डिमांड. पणजे मडगांवचे बेकर्स प्रुडंटा मुखार. My name is Laita Mascarenas. I'm from Confiteria 31 de Janeiro Bakery. Thank you. हे बांस आमी ट्यूजडे थर्सडेक दिता चर्चीनी जावं ओल्ड ग्रँड पेरंट्स तांचे धाकटे ग्रँड चिल्ड्रनाक like as a remember as a mark of Jesus' passion on the cross. The cross depicts the passion where he suffered for us and he carried the cross. And the spices, like we use cinnamon, which symbolizes Jesus was embarked in that, in the spices, and he was put in the tomb. So that's a sign for us that God is there for us. Okay. ह्या फावटी खंयची चर्चीची ऑर्डर मेळ्ळ्या? ह्या वर्सा आमकां पणजेची इगोज, कारांजले, मागीर बिचोली मेकेल्या आनी मेर्सेस आनी खूब लोक घरांनी व्हरून वाडटा लोकांक. सो फॅमिलीज वता, आमची नेबरहूड सगळीं वतात, जावं भायले लोक पसून आतां पणजेन पयले हें बांस म्हणजे पणजेनीच आसताले पूण आतां विलेजींनी सगळीं जाणां करतात. सो इट्स गेटिंग फेमस डे बाय डे. पूण हे फकत मॉन्टी थर्सडेकूच वापरतात? येस, मॉन्टी थर्सडे आयज करता आमी. दॅट इज आफ्टर लायक आफ्टरनून जातकूच. आतां रेडी आसता आमचें. फाल्यां रेडी, फ्रायडे थर्सडे रेडी आसता आनी फ्रायडे सकाळीं आमी 12 पासून ओपन आसता. एका दिसाक आमचे हातीन करता सगळे आमी हँडमेड. सो 1,500-2,000 जाता दिसाक. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर काँग्रेसीची दिल्लीन सीईसीची बसका. काँग्रेसीचे उमेदवार चर्चा जावन नवे लिस्ट तयार. गोंयचे दोनूय उमेदवारांचेर चर्चा. बसकेक जीपीसीसी अध्यक्ष अमित पाटकार आनी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव आशिल्ले. आज उमेदवार जाहीर करता म्हणून सुत्रां सांगता. आज आमची सीईसीची मिटींग आशिल्ली आनी तातूंत आमचे गोंय प्रभारी आमचे माणिकराव ठाकरे, पीसीसी प्रेसिडेंट आनी आमचो सीएलपी लिडर हे 3 जाण आनी फूल सीईसी जी कमिटी आसा ती आशिल्ली आनी ताचेर दोनूय सिटांचेर चर्चा जाली. आनी वी हॅव डिस्कस्ड आनी दे वील डिक्लेअर इट टुमॉरो. AICC will declare the names. आयज डिक्लेअर जावची ना? देर आर अदर स्टेट्स ऑल्सो. सो पयलीं तांणी गोंया घेतले आनी ताच्या उपरांत बाकीच्या स्टेटीची आतां डिस्कशन आहा. म्हणजे मिटींग चालू आहा? हय, मिटींग आमी भायर सरले तेन्ना चालू आशिल्ली आनी देन अदर स्टेट्स वील गो ऑन एंड देन टुमॉरो दे वील डिक्लेअर इट ऑल टुगेदर. आमचे सदां AICC थंयच्यान डिक्लेअर करता. That list will come tomorrow. बरें. कितें फॉर्म्युला बी यूज केला आसा? म्हणजे कॅथलीक वयर कॅथलीक सकयल कॅथलीक वयर all those propositions we have discussed and moreover the discussion was that की जे गोंयचे इशू, गोंयचे लोकांचे प्रश्न, गोंयचे आवाज घेवन वयर दिल्ली वतलो आणि we'll fight for the people of Goa, we'll fight for the issues of Goa. I mean जे लोकांक जाय, जे लोकांनी मागला ते that will Congress party will give.
ओके सध्या तुमकां कॅन्डिडेट खबर आहा म्हणजे बीजेपीचे कॅन्डिडेट कोण आहा ते खबर आहा आरजेचे कॅन्डिडेट कोण ते हिशोबात म्हणजे ते कॅल्क्युलेट करूनच डिस्कशन जालें सगळे वी हॅव डिस्कस थ्रेडबेर ऑल बाकीचे ओपोजिशन कॅन्डिडेट्स कोण मागीर तुझे वोट शेअर वोटिंग पर्संटेज पॅटर्न वॉट इज पीपल्स मूड जो सर्वे केल्लो जे सर्वेचे रिपोर्ट्स जे आयले हे सगळे वी हॅव डिस्कस्ड इन डिटेल and it was a good discussion and party will take a call tomorrow. पेडा बाणावले बिराडाक रावपी विश्वनाथ सिदनलाचे खुनाच्या प्रकरणात ताची घरकान्न मंगला उर्फ वैभवी आणि तिच्या इश्टाक धरलो. मूळ लोंडाचो विश्वनाथ काल सकाळी रुमान सोपिल्ले अवस्थेत सापडलो. कोलवा पुलिसेन तपास करून पुरावे एकठांय करून आरोपीक धरले. We formed 4 teams to investigate into the matter. The wife was missing from the house along with the small 5 years old daughter. With our technical surveillance, we found that she had gone early morning along with her boyfriend, another man who had come to their flat on the earlier night on the motorbike, being ridden by the same person who had come into their house and the daughter. Early morning they had left the house. Since then she was not available. Further led the team to Belgaum. In the meantime, we could trace the lady yesterday having come back from her native place, Londa, to Benauli, and she was interrogated thereafter. And she has been placed under arrest. The team has traced the accused. His name is Suraj Mayagiri. He is a native of Kadoli, Belgaum. Found that this lady, this is his wife, named Mangala. She was having an affair with her boyfriend, this same accused number 2, Suraj Mayagiri, since standard 8th. शिवोले हेरिटेज झाडां मारपाच्या प्रकरणात कळंगुटेचो आमदार मायकलाक पक्षकार करूंक हायकोर्टाची सूट. रस्तो रुंदीकरणाक म्हज्या सांगण्यावेल्यान झाडां मारल्यात अशें मायकल उलयतना एक व्हिडिओ रिकॉर्डार. ताका नोटीस एजी म्हणटा PWDचो कसलोच प्रकल्प ना. तांणी झाडां मारूं ना. कोर्टान राना खात्या कडेन चौकशी रिपोर्ट मागला. केस 2 एप्रिलाक मायकल म्हणटा सध्या काय उलोवचो ना. In the PIL connected with the Siolim heritage trees felling matter, the petitioners have submitted a video clip of Kalangut MLA Michael Lobo, who is claiming that trees have been cut in Siolim area on his order. The High Court has taken on record that video clip and has given the liberty to the petitioner to add Michael Lobo as a party in this matter. And the High Court has also issued notice to Michael Lobo. The High Court has also asked the Forest Department to submit an investigation report on next date of hearing. Mukesh Kumar for Prudent. मडगांव बड्ड्या घराकडच्या 500 मिटरार 1.5 म्हयन्याचे भुरगे कोयरान वडोवपाच्या प्रकरणात आवय प्रियंका फर्नांडिसाक फातोडे पुलिसांनी धरली. भुरगे राती घरान नाशिल्ले. सकाळी बेवारस सापडले. भुरग्याक हॉस्पिटलान व्हेला. भलायकी बरी आसा. पुलिसेन चौकशी करून आरोपी आवयक सोदून काढली. मडगांव बड्ड्याक कोयरात 1.5 म्हयन्याचे भुरगे वडयल्ले सापडले. बोवाळ जालो तेन्ना घरच्यांनी भुरगे कशे ना जाले ते नकळो म्हूण हात वयर केल्लो. मात पुलिसांनी आरोपी आवयच आशिल्ल्याचे सोदून काढले. आवय प्रियंका फर्नांडिसाक फातोर्डा पुलिसांनी अटक केल्या. Police got a baby girl, 1.5 month old. Whatever description was given of the missing child in that garbage bin, and we took the custody of the child, brought it to the police station, and we took him with the medical necessary medical thing, and then we confronted the parents of the child. Among the father, he disclosed that he was with the child during the whole night and he was awake trying to make the child sleep, but the child went to sleep in early morning, say about at 5 o'clock, and then father placed him on the bed and he went to sleep elsewhere, and the child was with the mother,
Then something the mother of the child named Priyanka Arvind Naik informed her husband saying that child is missing. Child called control room, and that way all things we went into the action and we found the child. And when we confronted with the mother of the child, she said initially she was giving just giving vague answers. Thereafter she confessed that she only has went and kept in the dustbin as she was disturbed because of frequent sickness of the child, and as he is suffering with some illness, and right from the beginning since her birth the child is having some problems, and she is fed up with this thing and she wanted to get rid of the thing, and all these things facts came to our notice. So in this connection we have registered a case under section 317 and 336 of IPC at Fatoda police station, and further investigation is going on. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. साखळेचो आदलो आमदार प्रताप गावस विविध अर्बन सोसायटी आनी विविधाचे वेगवेगळे ग्रूप पळयता. राजकारणात सक्रिय ना, मात निवृत्तय जावंक ना. प्रताप उलयलो, कुंकळेचो आदलो आमदार क्लाफास डायस धंद्यान बिझी. तो खंय मोदी सरकार परत हाडूंक वावुरतलो. वेंचणुकेचे हवेन आदल्या आमदारा बरोबर प्रुडंटाची एक्स फॅक्टर स्पेशल सिरीज. आयच्या आदल्या आमदारा बरोबरच्या सिरीजांत आमी साखळे पावले. पाळी मतदारसंघाचो म्हळ्यार आतांच्या सांखळी मतदारसंघाचो आदलो आमदार प्रताप गावस सध्या विविध अर्बन कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे काम पळयता. विविधाचे हेर ग्रुपूय आसात ताचेय काम पळयता. आमचो दिसाचो क्रम म्हणजे कशें आसा, सकाळी उठल्या उपरांत आमचे नित्याचे कितें कार्यक्रम आसा पळय ते चालू आसता. सकाळी उठलो की मागीर हांव बँकेन येता. 9:30-10 सुमार हांव बँकेन येता. सकाळचे नित्याचे म्हणजे कितें हांव सकाळी मातशें अर्द वर कितें योगा बिगा ते चालू करता, आनी सांजच्या टायमार हांव वॉकिंग करता सांजचे हायर सेकंडरी ग्रावंडार. आनी नित्याचो कार्यक्रम म्हणजे सकाळचे डे टू डे कोणाचे लोनाचे कोणाचे ट्रान्झॅक्शन आनी कितें आसता. मागीर हायर सेकंडरीन वयता 11-12 सुमार अशें. थंय जवळ जवळ हायर सेकंडरीक 28 वर्सां जाल्लीं आसा जवळ जवळ. थंयसर तें कितें आहा तेंचे बाबा कोणाचे सॅलरी आसता आनी कितें आसता पळय ते रुटीन कितें काम आहा पळय ते काम करता. आनी जे आतां आसा पळय सरकार, ते सरकार ती सरकाराची जबाबदारी. गव्हर्मेंट इज कंटिन्यू प्रोसेस म्हणटा तसो. हे लोकसभेचें इलेक्शन न्हू. लोकसभेचें इलेक्शन आमचें कितें आहा, जे बूथ लेवलाचेर पळय जे कितें कार्यकर्ते आसा पळय, काँग्रेसचे जे वोटर आसा पळय ते सक्रीय आसा. ते मागीर एका लोकसभेक मागीर वोटींग करता. कुंकळेचो आदलो आमदार क्लाफास डायस सध्या व्यवसायात बिझी. तो खंय मोदी सरकाराक परत हाडूंक वावुरतलो. आनी हांवें खूब डेवलपमेंट केलो. सीएमान म्हाका फूल पार्टी दिलो डेवलपमेंट करता, प्लस जॉबूय म्हजे कॉन्स्टिट्युशन दिले आनी आमी जायत उदरगत केली. पूण फायनली 22 जेन्ना इलेक्शन येयलें लोकांनी म्हाका सो एक पंचायत एरिया म्हाका वोटींग तितली पडना की काँग्रेसी पडत तें, आनी हांव डिफीट जालो. पूण म्हज्या वावर चालू आसा. जे बरें काम जे हांवें केलें तर लोक आजून म्हजे बरो येता. आनी पयलीं हालींच आमगे गेल्या त्या विका मिटींग जाली कुंकळ्या. विकसीत भारत सीएम आयिल्लो. सीएमान म्हाका फूल एश्युरन्स दिला तुजें कितें डेवलपमेंट आशिल्लें कुंकळ्या लोकांक सांगलें तेणें तुमी मिस्टेक केली म्हूण. सो कितें डेवलपमेंट आसा तें हांव बारीक काम करीत आसा. एक्चुली आतां म्हजें फूल कॉन्सन्ट्रेशन हांव बिजनेसाचें आसा म्हगेलें, कित्याक आमी लोकां पासत केलें 25 वर्सां आनी आतां म्हाका म्हज्या फॅमिली पासत कितें करपा जाय. पूण म्हजें सोशल वर्क चालू आसा. सोशल वर्क हांव कंटिन्यू दवरतलो. म्हजें सदांच घर ओपन आसतलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार बी प्रुडंट. बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.